Goa Chief Minister Dr. Pramod Sawant on 5th August 2020 inspects the situation at water control pump station at Sankhali market, which controls the overflow of Anjunam Dam water in the area. Here's what Goa CM posted on social media. Visited and inspected the situation at water control pump station at Sankhali market, which controls the overflow of Anjunam Dam water in the area. Earlier, Goa Chief Minister Dr. Pramod Sawant extends greeting on foundation stone laying ceremony of Ram Temple. भारत देशाच्या अस्मितेचो गाभो म्हणल्यार श्री प्रभू रामचंद्र आणि तांची जन्मभूमी ही अयोध्या. म्हाका दिसता आज समेस्त भारत देशांतल्या ह्या सगळ्या श्री प्रभू रामचंद्रांच्या भक्तांचे स्वप्न साकार जाता आसतना आमकां पळोवपाक मेळटा. गेली कितलीशींच वर्सां 500 वर्सां पेक्षाय चड न्यायालयीन लढाई आसतली आनी बाकीच्या सगळ्या लढाईंतल्यान आमी फुडें वयता आसतना मागीर माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी आसतले, अडवाणी जी आसतले, जोशी जी आसतले आनी कितलेशेच रामभक्त आसतले ज्यांच्यांनी आपले रक्त सुद्दां ह्या आंदोलना खातीर सांडलें. 5 ऑगस्ट 2020 ह्या दिसा देशाचे भौमानीस पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदीजी हांच्या हस्ते राम मंदिराचो अयोध्येत शिलान्यास जाता आनी हें पळोवपाचें भाग्य आमकां सगळ्या राम भक्तांक आयलां. आनी खरोखरूच आयच्या ह्या दिसाच्यो हांव समेस्त गोंयकारांक उणीत परबी दिता आनी अयोध्येत हें राम मंदीर बेगिनात बेगीन जावचें आनी ताच्या दर्शनाक वचपाचो लाव सगळ्यांक मेळचो हेंच देवा लागीं मागता. जय हिंद, जय श्रीराम. Subscribe to Goa First News and Entertainment channel and click on the bell icon and never miss any update.